नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुंखेल खबरो। धारगळी लिंक रोडार एकलो ट्रका पोंदा मरण पाविल्ल्यान वातावरण तापलें। थळाव्यांनी जमाव घालीत लासल्यो दोन क्रेनी। विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर काडला फोग। दूधसागर घसघसाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक पर्यटन खात्यान घाली बंदी। फोंडे येरादारीचे नेम मोडपाच्या प्रमाणात वाड। 6 म्हयन्यांत तालाव मारून पुलिशेन एकठांय करून 1,45,00,000। प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचे पैसे परत करपाची कांयच गरज ना, वेंचीचो शेतकारांक सल्लो। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान घाल्ल्या बुन्यादी फातराचे प्रकल्प पळयतात वाट। प्रकल्पाची ना जागा म्हणटा मांद्रेचो सरपंच। आणि बिपरजॉय चक्रीवादळ दक्षिण राजस्थानच्या दिकेन। आता खबरो विस्तारान। मोपा लिंक रस्त्या लागसार एका दादल्याक अपघातान मरण आयल्या उपरांत वातावरण बरेच तापिल्लें। आता मयताच्या फामिलीक मोबदलो दिवपाचे कंपनीन आश्वासन दिल्या उपरांत वातावरण नियंत्रणात आयला आणि थळाव्यांनी ताची कूड व्हरपाक मान्यताय दिल्या। सुकेकुळण धारगळे मोपा लिंक रोडच्या बांदकामा लागसार ट्रकान एके स्कूटरीक टायरा पोंदा चिड्डोवन एकल्याक जाग्यारूच मारून उडयल्ले। फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी जमाव घालीत 2 क्रेनी लासोवन उडयल्यो। जो मेरेन मयताच्या फामिलीक कंपनी मोबदलो दिना तो मेरेन ताची कूड हालोवपाक थळाव्यांनी विरोध उक्तायल्लो। मजगतीं काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान घडणूक थळार भेट दिली आणि घडिल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघाता खातीर सरकाराचेर फोग काडला। ही दुर्घटना झाल्या अत्यंत धोकाची गोष्ट आसा। मी जस्ट ते ताजे चले पुलीस स्टेशनार वचून मेळून आयले। वायट इतलेंच दिसता की आज एक कोणाचो जीव गेला आणि स्थानिक आमदार आपूण एक सुप्रीम कोर्टाचो जज जाल्ल्याच्या नात्यान जर पुलीस स्टेशनार बसला आणि मांडवाली करता। अरे ज्या मनशाचो बापूय गेला त्या मनशाची मेंटल स्टेट कितें आसतली हाचो विचार करात। आज हो सरकार गोयच्या नागरिकांक कसो त्रास करता सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। 2 आठवड्या पयलींच्यान जी तांणी जी फायन चालू केला, आज तूं बेल्ट घालना तुका फायन लायता, लायट पेटना फायन लायता, हॉर्न चलना फायन लायता। हांव ह्या सरकारा कडेन पुलिसाक पयलो प्रश्न विचारपाक सोदतां की हो जो ट्रक आहा पळय ताची तुमी परिस्थिती पळया, ताजो फाळको खंय आहा, ताजे मड फ्लॅप खंय आहा, मात सायडीर राव रे, ताजो फ्लॅप खंय आहा फाटले, ताज्यो लायटी चलता, ताची नंबर प्लेट खंय आहा, नंबर प्लेट ना सर तेका। दुसरे फुडल्यान वचून पळयात तो MH07 ट्रक। हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक विचारता की हो ट्रक रजिस्टर आहा गोंयान? भायल्या स्टेटीचो जर तर कमर्शियल व्हेकल जर तर दुसऱ्या स्टेटीन चलतलो जाल्यार तो स्थानिक रोड टॅक्स भरपा जाय, भरला ती पयली चौकशी करून। दुसरे जेन्ना हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्या कॉन्ट्रॅक्टान 100 कंडिशनां आसा। कितें आसा? सर्व्हिस रोड जावपाक जाय, इंटरसेक्शनाक पयली अरेंजमेंट आसा, इंटरसेक्शनाक अरेंजमेंट कशें काम करपाक चालू दिलें? म्हणजे तुम्ही गोंयकारांक मारीत रावतले आणि आमदार वचून पुलीस स्टेशनार सेटलमेंट करतलो। पुलीस स्टेशनाचेर जाले ज्या सेटलमेंटाक PI आनी आमदार जबाबदार आसा। ह्यान फुडें जर आनी कितें घटना घडल्यो किंवा तेंच्या फॅमिलीन आनी कितें डिस्प्यूट जाले जाल्यार पूर्ण जबाबदार PI आनी MLAच आसतलो। आनी ह्यान फुडें सांगता म्हाका अशें रिक्वेस्ट करूंचे दिसता MLA ह्या संपूर्ण मतदारसंघात जे ऍक्सिडेंट जातले तेजे सगळे सेटलमेंट तेणी करूंक जाय। कारण ह्यो अशोका बिल्कोना खातीर तो फुडें येयल्लो आसा आयज अशें दिसून येता। जे बारीक ऍक्सिडेंट जाता तेवूय सेटलमेंट करपाक जाय, तांकांय सुद्दां तेंच्यांनी कॉम्पेन्सेशन न्याय दिवपाक जाय। हे आमकां आतां हांव पळयतलो हें फुडें।
दूधसागर पर्यटकां खातीर बंद आसा, पूण पर्यटकांक अशी जाणीव नाशिल्ल्यान पर्यटक दूधसागराक भेट दितात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उटंगराच्या पावसाक लागून फाटल्या 5 दिसां सावन दूधसागर घसघसाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक पर्यटन खात्यान बंदी घाल्या. हे विशीं कसलीच म्हायती दिवंक नाशिल्ल्या कारणान थळाव्यांनी कागाळ केल्या. आम्ही आलोय कलंगूटवरनं. ओके, तर आता काय कशासाठी आले होते? आम्ही इथं दूधसागर वॉटरफॉलला फिरायला आलतो, पण आम्हाला माहिती नव्हतं की पावसामुळे दूधसागर वॉटरफॉल बंद केलेला आहे. काही सम टेक्निकल गव्हर्नमेंट इश्यूजमुळे काहीतरी त्यांचे रूल्स अँड रेग्युलेशनमध्ये बोलतात की इथं 2 दिवसापूर्वी पाऊस पडल्यामुळे हा रोड जाम झालाय पाण्याने, तर तुम्ही जाऊ नाही शकत. तर आता काय म्हणजे तुम्ही आता एवढं एन्जॉय करत आलो होतो, तर आता बघू आम्ही आता काय करायचं. पण मन असं नाजूकसं झालंय. आता एवढं फुल हाऊस घेऊन आलतो की आम्ही दूधसागर वॉटरफॉल बघू, एन्जॉय करू. पण आता बघू काय पुढचा रस्ता निघतो, काय आहे का नाही, काहीतरी तो बघायला तर पाहिजे. फोंड्या सफा मस्जिद जंक्शना लागसार कांय गाडयो खासगी बशी कश्यो टर्न मारतात. थंय टर्न मारपाक बंदी आसतना लेगीत देखून आता ह्या फुडें टर्न मारतना दिसल्यार दंडात्मक कारवाय करतले अशें येरादारी पुलिसांनी म्हायती दिली. तशेंच फाटल्या 6 म्हयन्यांत येरादारी नेम मोडपाचें प्रमाण वाडिल्ल्याचें लक्षांत येता. तो साफा मस्जिदा कडेन रावंटात मारून ज्यो बशीज एंड ऑल व्हेहिकल्स वयतात त्याच्या खातीर आमी वी ऑलरेडी पूट बॅरिकेड्स दे आनी ऑल्सो वी हॅव मूव अ प्रपोजल टू PWD ऑल्सो टू परमनंट हे घालून त्याचो तो हे करतो ना. आमची ज्यो बॅरिकेड्स आहात त्या जाग्यार परमनंट कॉन्क्रिटींग करून तो सेपरेट करतो, ज्या कारणान ते थंय टर्न मारपाक तांकां चान्सीस पडोंक जायना. एंड वी हॅव मेड ऑलरेडी रिक्वेस्ट हॅज बीन मेड टू PWD. लेट्स सी. आम्ही ते ट्रॅफिक आमचो स्टाफ आसता डिप्लॉय करता. वेन दे सी देर एनी वायलेशन दे इश्यूज चॅलेंज. पण फक्त कितें लोकल्स ते जे थंय आहा ते म्हणटा येतात आनी आर्ग्यू करतात की आमची वाट म्हणून ती. बट वी आर देर टेलिंग देम पोलायटली की यू यूज दीस इज नो एंट्री, यू नो रॉंग टर्न, तुमी यूज करूंक जायना. सो तांकां आमी वयरसून धाडटा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने वतीन शेतकारांक दिल्ले पैसे सरकारान परत मागल्यात. हाचेर तोडगो काडपाक बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान कांय शेतकऱ्यांच्या वतीन मुख्यमंत्र्या कडेन हाचेर उपाय काडपाची मागणी केल्या. जो मेरेन केंद्रांतल्यान ह्या विशयाचेर ठोस निवारण जायना तो मेरेन हो निधी सरकाराक परत ना करपाचो सल्लो वेंजीन शेतकारांक दिला. कित्याक ऑल ओव्हर गोवा 3000 फार्मरांक जे ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना स्किमाचेर 6000 दित म्हणले आनी 6000 दिवपाक लागलेले. ते म्हणटा आता की एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फार्मरांनी सारकी भरूंक ना, सो ते 6000 परतून घालपाक टू गीव बॅक टू द गव्हर्मेंट. इलेक्शना पयलीं सांगलेलें की 6000 तुमकां आमी दिता, फॉर्म भरा, आनी इलेक्शन जालें म्हणटकीर ते पयशे दिल्ले ते आतां म्हणटा परत घ्या. सो दीस इज अ बीग इश्यू बिकॉज गोंयांत 3000 फार्मर, पूण दुसऱ्या स्टेटींनी हजारांनी आनी लाखांनी फार्मरां हो इश्यू जाल्लो. पूण तरी पूण CMान सांगलां ऑयल इंजिना कडेन उलयतलो आनी ते एश्युरन्स घेवन मागीर ही वील गेट बॅक. बट टील दॅट टायम ऑफिशियली नथींग इज कम आउट. सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑल द फार्मर्स, सिन्स द गव्हर्मेंट इज गोईंग टू टॉक टू द सेंट्रल एंड एन्श्युअर दॅट दीस पेमेंट इज नॉट बीन टेकन बॅक, तेन्ना म्हणल्यार सगळ्या फार्मर्सांनी हो पेमेंट करचो न्हू टील द टायम समथींग कम्स आउट फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट. कित्याक एक पाट पयशे तुमकां परतून रिटर्न केले जाल्यार परतून पयशे मेळपा ना. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 जाणांक पयशे दिले. You would not have applied for that scheme if you were told, if the criteria was very clear saying that your income tax payers cannot apply for it.
The only criteria at that time was that you should be the owner of the land and the land should be in your own name. That was the only criteria, and according to that we have filed and we have received the money. Today we want to thank Benzi because Benzi has taken the initiative for us to bring it to the CM, and we lauded it to CM. This is something unfair and not in the interest of the farmers. We are growing in the high rate of inflation of labor costs and all. We are doing this farming only to keep our families running. And 6,000 potun bhi moye, this is only for election purpose. Another thing we have to defend that. आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान तांच्या कार्यकाळात पेडण्या तालुक्यांत जायते प्रकल्प हाडले. बुन्यादी फातर घालून तांची कामां सुरू केल्ली, मात तांचो कार्यकाळ सोंपल्या उपरांत आता कितल्याशाच प्रकल्पांची कामां अर्दवट स्थितीन आसात. देखून पार्सेकरान फुडाकार घेवन पेडणेचे प्रकल्प परतून चालीक लावपाक मुखार सरचे अशी मागणी मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान केल्या. पळय, आयच्या विद्यमान स्थितीत जर पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांक चालना जर तुम्ही जर म्हटली जाल्यार ती माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांच्यांनी दिल्लेली. ते मागीर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसूं, आयुष हॉस्पिटल हो केंद्राचो प्रोजेक्ट, पण तोय तेंच्याच वेळाचेर फुडारपणा सकयल ह्या पेडणे तालुक्यान आयिल्लो. ताच्या नंतर इलेक्ट्रॉनीक सिटी, तुयेचें हॉस्पिटल आनी गेले कितलेशेच वर्सां जो प्रलंबीत असलेले विशय जे फक्त इलेक्शनाच्या टायमाचेर फुडें येतात ते म्हणजे क्रीडा नगरी आणि रवींद्र भवन किंवा कला भवन. सो अशा पद्दतीन हे जे विशय आसा हे विशय पेडणे तालुक्याच्या विकासा खातीर त्या वेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पार्सेकर सर यांच्यांनी आपल्या कल्पवृत्तीतून हे तालुक्यान जावपाचे म्हणून हाडलेले. पण आयज असो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा की हे प्रकल्प पेडणे तालुक्याच्या हिताच्या दृश्टीन हाडलेले की आयज पेडणे तालुक्याचे जे नागरीक आसात ते ह्या प्रकल्पामुळे आयची विद्यमान स्थिती जर पळयले जाल्यार खंय तरी एक त्यांच्या मदेगात म्हणटात तशी एक वेदना निर्माण जाल्लेली आसा. प्रसार माध्यमांतल्यान म्हाका सांगपाचें दिसता, एक गावाचो सरपंच वगैरे हो विषय ना, मांद्रे गावाचो सरपंच हो हांगासर विषय ना, तर एक सामान्य नागरीक म्हणून, कित्याक तर एकेकाळी आमी ह्या छोट्या मोठ्या आंदोलनांनी सहभागी जाताले. पण आयज ही संपूर्ण जर परिस्थिती पळयल्या जाल्यार खंय तरी एका एक प्रकारची दिशाच ना, दिशाहीन अशें नेतृत्व ह्या चळवळींतले दिसता. आनी तेका लागून म्हजी एक सामान्य नागरीक म्हणून, सरपंच म्हणून न्ही, एक रिक्वेस्ट आसा पार्सेकर सरांक स्पेशली की तेंच्यांनी ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली आणि ते प्रकल्प आज पूर्णत्वास येयलेले ना. सो अशा परिस्थितीन पार्सेकर सरान फुडें येवन ह्या चळवळीचें नेतृत्व करप, कित्याक ह्या पेडणे तालुक्याच्या संपूर्ण नागरिकांनी तेंच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून त्या वेळाचेर सहकार्य केलेले आणि आयज ह्या चळवळीचें नेतृत्व तेंच्यांनी घेवप हातान, तरच म्हाका दिसता की पेडणे तालुक्याच्या नागरिकांक न्याय मेळूंक शकता. बिपरजॉय चक्रीवादळान गुजरातच्या दर्यादेगेर धडक दिल्या उपरांत ते अशक्त जाले आणि दक्षिण राजस्थानच्या दिकेन मुखार गेले. ह्या वादळी पावसाक लागून खुबशीं झाडां आनी विजेचे खांबे पडले, पूण हातूंत कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हांणी गुजरातात ह्या चक्रीवादळाक लागून लुकसाण जाल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली. भारतीय हवामान खात्या प्रमाण फुडले कांय वरांत कच्छ, देवभूमी, द्वारका, जामनगर आनी मुरंबो ह्या जिल्ह्यांत वराक 41 ते 61 किलोमीटर वेगान वारो व्हांवतलो. तशेंच भरपूर पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. शुक्रारा अनमोड घाटार 2 ट्रकां मदीं अपघात जालो. चुकीच्या दिशेन येवपी ट्रकाक धपको लागपाक जायना म्हणून वोल्त घेतना ट्रकाचो ताबो गेलो आनी ट्रक एके वटेन उमथो पडलो. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना, पूण ट्रक एकाच वटेन उमथल्ल्या कारणान ट्रकाचें बरेंच लुकसाण जालां. अपघात जाल्लो ट्रक गोंयच्यान कंपनीचे कांय पार्ट्स व्हरतालो.
उदका स्रोत खात्या वतीन सुमार 1,04,00,000 रुपया खर्च करून मयेच्या गांवकार वाड्यावयल्या दबकार देवस्थान वाठाराचो विकास करतले. ह्या कामा खाला पयल्या टप्प्यातल्या सुशोभीकरण कामाक मंजुरी मेळ्ळ्या. शुक्रारा एक खासा सुवाळ्यात आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी ह्या कामाची बुन्याद घाली. ह्या वेळार झेडपी शंकर चोडणकर, सरपंच सुवर्णा चोडणकर, हेर पंच वांगडी, भाजप मंडळाचे अध्यक्ष दयानंद कारबोटकार आनी उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. दबकार देवस्थानाच्या पहिल्याच ह्या कामान सुरवात केल्ली आसा. आमी कितलेशेक वर्सां जाले पळयता हे देवस्थान हांगासर आमकां बांदपाक जाय आसलें. तशा पद्दतीन आयज आमी देवीचो कौल घेवन आमच्या पंचायत देवस्थानाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक मेळोन आनी ह्या देवाच्या आशिर्वादान ही सुरवात केल्ली आसा. निश्चितच हे जें काम आसा हे 24 लाखाचें काम जाल्या नंतर दुसरे फेसीन हांगासून ते आर्का पर्यंत जी दोशी वाटेनसून बांदपाची जी भिंत हें काम सुद्दां 80 लाखाचें काम फुडले सेकंड स्टेजीन हेजें आमचें एस्टिमेट करप चालू आसा. आतां दोनूय कामां जरी धरलीं जाल्यार जवळ जवळ 1,04,00,000 रुपयाचें अशें हें काम जातलें. पण पयल्या फेसीन ह्या कामाचो शुभारंभ हांगासर जाल्लो आहा. ह्या ग्रामस्थांच्या सहकार्यान देवाच्या आशिर्वादान जें आयज काम हांगासर सुरू जाता हें बरे भशेन जावचें अशें आमी सगळ्यां कडेन प्रार्थना करुया. आनी जे हे संबंदीत खातें जेंच्यांनी हांगासर पुरो आमकां सपोर्ट आयज पासून निर्देश दिल्लो आसा हे WRD खात्याचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायक सर, तशेंच तेंचे AE कोकळे आनी JE श्री विनोद भंडारी हेंचे हांव सगळ्यांच्या मना काळजानसून आभार मागता. दर म्हयन्याक 30 लाख रुपया कोयर मोहिमे खातीर वापरतात अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरान सांगलें. लोक कशाय कसो कोयर रस्त्यार उडयतात हे खातीर आतां CIR फंडांतल्यान कोयर व्हरपा खातीर ट्रक दिला. ह्या ट्रकाचे शुक्रारा कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरा, उपसरपंच गीता परब, पंच वांगडी सपनेश वांयगणकर आनी सचिव अर्जुन वेळीप हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. per person who is discharging sewage on the roadside or who are throwing garbage on the road. So this is awareness where we have told the people, let's clean up our Kalagut. Let's bring the lost glory of Kalagut name back to Kalagut again. So ना जाल्यार हे कितें जातालें आमचे Kalagut म्हणल्यार अरे ती कचरो आहा हे आहा. पण पयलोच ट्युरिजम सेक्टरान Kalagut आसले तेन्ना कोणी येतालो खंयसरूय गार्बेज उडयतालो. आयज आमी अशें जाला की आमी 30 lakhs पर मंथ गार्बेज क्लिनिनेस ड्रायवाक पडटा. 30 lakhs. सो त्या पासत आमची म्हाका दिसता आयज Kalagut 90% क्लिनिनेस जाला. 90%. सो आनी हे फुडें हांव 100% करूंक सोदता with the help of my punch members, with the help of the local people, with the help of the Kalagut villagers and the hoteliers around in the way. चडांत चड देव बरें करता. परतून आमच्या सेड्रिक वाजाक की तेणें आमकां परतून ट्राक दिलो. Very happy and glad to partner Village Panchayat of Kalangut, headed by Mr. Joseph Sikera, the Sarpanch and other Panch members, Secretary Arjun, to take part in this CSR activity for the village of Kalangut. Extremely delighted. I hope it will be helpful to them and we hope to work with them in future too. Thank you. गोवा गर्ल्स BN NCC, गोय नवदळ युनिट NCC, गोय आर्मी बटालियन NCC पणजी यांच्या जोड पालवान सार्थक फाउंडेशनान म्हापशा रक्तदान शिबीर आयोजित केले. ह्या वेळार रक्तदान केल्ल्या 60 डोनरांचो भोवमान केलो. विपुल फडके हे ह्या शिबिराचे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. मुखेल म्हळ्यार निस्वार्थीपणान रक्तदान केल्ल्या उमेदी व्यक्तींनी ह्या कार्यावळीक व्हड प्रतिसाद दिलो. शुक्रारा सकाळी मार्णा शिवोलेच्या नोरोना वाड्यावयल्या रस्त्यार अस्कीत व्हडलें जांभळीचें झाड पडलें. पुराय रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान येरादारी अडकून उरली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी रस्त्यार पडिल्लें झाड कापून रस्तो मेकळो केलो.
13 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या मुळगांव वारकरी संस्थेच्या पांयवारीक उमेदीन सुरवात जाल्या. मुळगांवची देवी केळबाई आनी हेर देवतांचे आशीर्वाद घेतले उपरांत शुक्रारा सकाळी पांयवारीक सुरवात जाली. टाळ मृदुंगाचो गजर आनी श्री विठ्ठलाच्या नांवाचो जयघोश करीत वारकऱ्यांनी पंढरपूर वचपाक वाट धरल्या. बायलां जाणटे नेणटे मेळून सुमार 280 वारकरी पांयवारीत वांटेकार जाले. अनिल तुका मग पाहिजे वारी सुरू झाली. आता 12 वर्ष पूर्ण झाली. ही 13वी वारी. या 13वी वारी इतको आनंद झालो भगवंताच्या कृपेन आणि देवीच्या आणि केळबाईच्या साथीच्या कृपेन आशीर्वादान या वर्सा आमचे जे मामणेचे आसा त्या पंढरपुरात मुळगांव वारकरी संस्थेच्या मटण जातले आणि सगळ्यांनी ते वारकरीचो आमचो लाभ घेतले. माऊली रामकृष्ण हरी. पंढरपूरची वारी करपाचें म्हाजें फक्त एकूच कारण आसलें बिकॉज हांवें खूब जाणां कडल्यान आयकलां की हितून खुबशे लोकांची लायफ सुदारल्या, तांची जीवनशैली, तांची वागणूक सगळें बदललां. सो म्हाकाय बी हेचो अनुभव घेवपाक जाय आसलो म्हणून म्हाजी पयली पांयवारी 13 ते 14 दीस आमकां लागतले थंय पावपाक आनी केन्ना एकदांचें म्हाका पंढरपूर पावून विठ्ठल रुक्माचें दर्शन घेवपाक. शुक्रारा वाळपय श्री हनुमान विद्यालयात G20 निमतान लोकांच्या सहभागान सायकल रॅली काढली. सध्या G20 संघाचे फुडारपण भारत करता. देखून विद्यार्थ्यांक तशेंच लोकां मेरेन तांचें म्हत्व पावोवपा खातीर लोकांच्या सहभागांतल्यान लोकजागृताय केली. ह्या वेळार विद्यार्थी शाळेंतल्यान फेरीबोट घेवन वाळपयच्या शार वाठारांत गेल्ले. फाटल्या 6 वर्सांच्यान सत्तरींतल्या कुमठण वाठारांतलो श्री सातेरी केळबाई वारकरी मंडळ ओनूय वारीक वचपाक भायर सरला. शुक्रारा टाळ मृदुंगाचो गजर आनी श्री विठ्ठलाच्या नांवाचो जयघोश करीत विठ्ठल भक्त वारकऱ्यांनी पंढरपूर वचपाक वाट धरली. वट्ट 140 वारकरी ह्या वारीत वांटेकार जाल्या. ह्या वारकऱ्यां मदीं बायलांचो आस्पाव आसा. वट्ट 13 दिसांची ही वारी आसतली.
गेली 6 वर्सां आमी ही पंढरपूरची वारी करता पायी वारी. पयलींच्या वर्सा आमचे 50 वारकरी आसले, आतां हळूहळू वाडत गेले आणि यंदा ते 140 पर्यंत गेल्ले आसा. तर तुम्ही हे बघता आसतले की आज आतुरतेने विठ्ठलाचे भेटेक आमी वारकरी वयता. आयज जी उमेद आहा तीच उमेद आमची गेल्या पुढच्या 15 दीस पासून अशीच आसतली आणि प्रत्येकाच्या मुखात जे नामस्मरण आसा भगवंताचे प्रती, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा, जे रामकृष्ण हरी किंवा अन्य कितें देवतेचें नांव आसा ते सतत चालू आसतले आणि आमचे जे वारकरी हे आसा ते असेच भक्तिमय वातावरण एक वेगळे तरेचे निर्माण करून पंढरपूरची वाट धरतले. आमी आतां 6 वर्सां जाली वारी वयता हे म्हटल्यार अंदू आमी नवीनच वारी वयचे अशें सगळे लोक वयता म्हणटकीर आमकां इच्छा जाली न्हू वचपाची, आमी वयता. तुका कशें दिसता आतां आयज तुका? म्हाका बरें दिसता न्हू, म्हणून आतां सगळे हे करून सगळ्यांची इच्छा पूर्ण जावनी म्हणून आमी बी वारी करची अशी आमच्या मनान इच्छा जाली म्हणून आमी वयचे अशें केलें. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.